प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वो विसवोर वोड 38 ते 42 पर्यंत. Mathew chapter 5 verses 38 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोड्यांक दोडो दांताक दांत अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, वायट मनशाक तूं आडाय नाका. कोणेय तुका उजवे पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो दाखय. कोण तुजे आंगावेले व्हरूंक न्यायसभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय व्हरू दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोड करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उसने मागून घेवंक सोदता ताका पाठ वडिना. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां खूब शिकवण दिता. पूण आयज आमचो नियाळ आमी ह्या 42 वोडीर करुया. देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुजे कडेन मागीत तांकां दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवन सोदता ताका पाठ वडिनाका. परतून वाचता, तुजे कडेन मागीत तांकां दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाठ वडिनाका. भाव भयणीनो, ह्या उतराची आमकां ही बरी सजमणी खूब फाटी मेळना म्हणून आमी कितें करता? जेजून सांगलां, तुजे कडेन मागता तांकां दी आनी आमी दिता. कोण आमकां उश्णें मागून सोदता आमी तांकां काडून दिता. पूण तेजे उपरांत जें घडटा त्या बऱ्या पोरण्या वरवीं आमी आतां व्हडलीं पातकी जाता. आमी आतां दुस्मानकाय वाडयता. कशे भाशेन? देवाचें उतर म्हणटा, तुजे कडेन मागीत तांकां दी, आनी आमी दिवंकूच जाय. पूण म्हणल्यार भाव भयणीनो, कोणाक तुजो संबंद ना, कोण तुजे बरोबर तुका तुजे बरोबर तुज्या फॅमिलीन ना, कोण रस्त्यार कोण येता तुका आनी मागता, आमी काडून दितले गाय? आमी ताका वळखना. आमी नकळो तो फोटींग म्हणून वो तो खरेपणी मागता कित्याक ताका खरी गरज आहा म्हणून बिश्तो हात फुडें केलो आनी ताणें मागलें आनी आमी दिता. आमी दिता जेन्ना आमी खरेपणी पवित्र आत्मो आमकां सांगता दी म्हणून. भाव भयणीनो, आमी दिवंक जाय, पूण दिल्या उपरांत तांकां खरेपणी देवाचें उतर दिवंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो, आमी फकत जो कोण आमकां मागता आमी तांकां दिता, आनी तीं आतां देवाच्या उतरांत रिगून रावनात. तांचो संबंद देवाशी घट ना. तूं कितलेंय दी तांकां, तीं आतां फकत तुका दिव म्हणून मानून घेतात, पूण देवा कडसून कांयच मागून घेना, कित्याक ताका भावार्थना. तांचो संबंद देवाशी घट करूंक सोदिनात तीं फकत दुसऱ्यांची भीक मागून दुसऱ्यांक मागून तीं मागतात. आनी आमी सजमता की देवान सांगलां दी म्हणून आमी दिता, पूण खरेपणी आमी तांकां गुलाम करता. ह्या असल्या लोकांचें तारण केन्नाच जावचें ना, कित्याक तीं भावार्थ जेजूचेर धरिनात, तीं भावार्थ देवाच्या उतराचेर धरिनात. आनी आमी काडून दिता, आमी समजता की देवाचें उतर आमी पाळटा म्हणून, पूण खरेपणी आमी तांकां गुलाम करता. तांचें तारण जायना. तीं आतां फकत तुका दिव म्हणून मानून घेतात. तुजे कडेन खूब आहा, तूं दिताय, आनी आतां तुज्या व्हडपणा पासत तूं दिताय, पूण खरेपणी तूं तांकां कसलोच फायदो करिनाय. तेजे फुड्यान जेजू कितें म्हणटा? आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवन सोदता ताका पाठ वडिनाका. उश्णें म्हणजे कितें भाव भयणीनो? कोण तुका आयज मागीत तीं आतां म्हणटात हांव 2 दिसांनी तुका दिता, 15 दिसांनी दिता, 1 म्हयन्यान दिता, 6 म्हयन्यांनी दिता. उश्णें म्हणजे कोण लोन घेता आनी आमच्यान सदांकूच दुसऱ्यांक आदार करूंक जाता. कित्याक खूब फाटी जेन्ना आमी भाव भयणां कोण आमकां उश्णें मागीत जाल्यार आमी वचूंक जाय, तांकां आदार करूंक जाय, आनी तीं म्हणटात वय तूं म्हाका दी ह्या वेळार आदार, हांव 15 दिसांनी 8 दिसांनी येता. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो? आमी उश्णें दिता, आनी उश्णें दिल्या उपरांत जेन्ना वेळ पावता परतून पयशे दिवपाचो,
तो लोक तुका पळयना, तुजी वाट सोडटा, तुजो फोन उखलना. जेन्ना तूं त्या वाटेर वेताय तुका ती दुसरेच वाटेन वेतात आनी तुका आपले जे उश्णे घेतलेले पयशे वा कितें उश्णें घेतलें तें परतून दिवपाक तयार ना. आतां तुका राग येता, तूं आतां ताजो दुस्मान जाताय, तूं आतां एकदम तुका आतां तुकाच गरज पडटा, पूण आतां ज्या लोकांक उश्णें दिल्याय तुवें दिवंक ना आनी आतां तुवें जें बरें केलें ताजो फायदो तुका मेळना, कित्याक तूं आतां ताजो दुस्मान जाताय, देंवचार त्या जिवितान त्या संबंदान भितर सरता आनी आमचें आतां निसंटोन करता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणाक दिता वा कोणाक आमी उस्णें दिता, आमी खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करूंक जाय. खूब पाटी उश्णें दिवचे सोगतेक आमी काडून दिवंक जाय आनी तांकां तें दूड दिवंक जाय. म्हणून म्हाका तुका उश्णें नाका, हांव तुजें उश्णें हांव तुका दिवचो ना, तूं घे, पूण आयजथान तूं तुजी चोत्राय जेजूचेर दवर. हें बीं जें घालता तुज्या जिवितान, हें बीं घालता की तूं हें बीं जें हांवें घालां तुज्या जिवितान, जें देवान म्हाका सांगलां दी म्हणून, तें बीं तुज्या जिवितान खूब फळां दिवपाक हें मागणें करात आनी खरेपणी तांकां उतराची सजमणी दियात. तो भाव भयणीनो, आमी कोणाक दीत जाल्यार वा कोणाक उश्णें दीत जाल्यार गरज आमकां तांचो भावार्थ वाडोवपाक वा तांचो भावार्थ जेजूचेर आसपाक. कित्याक खूब पाटी कितें घडटा, आमी सगळीं चिंता की आमी सगल्यांक बरें करतले, हांव तांकां उश्णें दितलें, हांव तांकां दूड दितलें, हांव तांकां आदार करतलें. पूण आदार करचे सोगतेक उश्णें दिवचे सोगतेक आमी आतां तांची दुस्मानकाय आमची वाडटा, देंवचार येता आनी जें बरें केल्लें काम सगळें वायट जाता. देखून आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी कितेंय करीत जाल्यार जेजूच्या राज्यान आमी चिंतुया की पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता तें. जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सांगता तांचो आदार कर, तांकां कसलेंच उश्णें दी वा कसलेंच कर, आमकां कळोन येतलें की खरेपणी हो लोक जो मागता वा कोण उश्णें घेता खरेपणी देवाच्या मोगान आसात वा फकत पयशांच्या वा ह्या संवसाराच्या मोगान आसात. जेन्ना आमकां तो पवित्र आत्मा सांगतलो, हें बीं आमी घालतले, हांव ताचें बरें फळ तांकां मेळटलें आनी खरेपणी भाव भयणीनो, आमी आमच्या जेजूच्या राज्यान दुसऱ्यांक आमच्या दुडवा वरवीं आमी कितें दिता त्या वरवीं तांकां आमी जेजूचे पाटलादार करतले, हांव जेजूचे शीस करतले, हांव आनी खरेपणी तांची चोत्राय आमचेर आसूंक जाय नासतना तांची चोत्राय जेजूचेर आसतली आनी तेन्ना तांकां सगळें देवा कडसून मेळटलें. हेंच करपाक भाव भयणीनो आयज आमी फुडें सरोया. वय आमकां संय आहा, आमकां सांगलां आमी बरें करूंक जाय, आमी दिवंक जाय, आमी उश्णें दिवंक जाय, पूण आमी चिंती नासतना केन्नाच करपाची गरज ना. पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करया आनी खरेच भाशेन लोकांचो ज्या लोकांक आमी कितें दिता तांचो आत्मो साल्वार जावपाक, तांचो संबंद देवाशी घट जावपाक आयजतान आमी जें बीं घालता, जें बरें करता ताजेर आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान करया आनी खेरीत भाशेन जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी आयजतान वावुरया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.